नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान तुमका येवकार। हा प्रणिता रेडकर आणि पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयान विधानसभा केली बरखास्त। फुडले सरकार स्थापन जाय मेरेन सावंतच आसतले मुख्यमंत्री। अधिकारांच्या मुद्द्यावयल्यान मयेच्या केळबाय देवस्थान समितीचे वेंचणुकेक एका गटाची हरकत। आमचो अधिकार आमकां दियात, नायक आनी हेर वांगड्यांची मागणी। म्हापशा जो मिनेजीस फार्मास लागसार भिरांकूळ अपघात। 2 गाडयांक धपको दीत दुधाचो ट्रक घुसलो दुकानांत। सोनिया राहुल आणि प्रियंका गांधी सोडटली काँग्रेसींतली सगळी पदां। ही फटीची बातमी। रणदीप सुरजेवालाच्या ट्विटावरवीं स्पश्टीकरण। मोपा विमानतळ जोड रस्त्याक जोडून उड्डाणपूल बांदपाच्या कामाक जाली सुरवात। झाडापेडाक कातरून खांबे घालपा खातीर जमीन तपासणीचे काम आसा चालू। काणकोणच्या लोलये गांवांत पारंपारीक शिगम्याक सुरवात। 5 ते 6 दीस जातले पारंपारीक खेळ। आणि आता खबरो विस्तारान। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी शेनवारा विधानसभा बरखास्त करपाचो आदेश जारी केला। तो म्हणसर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा सकाळी राज्यपालाची राजभवनार भेट घेवन राजीनामो सादर केला। हो राजीनामो मंजूर करून राज्यपालांनी फुडले सरकार स्थापन जाय मेरेन दोतोर सावंत हाचे कडेनूच मुख्यमंत्री म्हूण जापसालदारकी सोपयल्या। सध्याच्या विधानसभेचो कार्यकाळ 15 मार्चाक सोंपता। राज्य विधानसभेचो निकाल लागून 3 दीस पुराय जाल्यात। भाजपाचे सरकार स्थापन जातले हे निश्चित आसा, तरी भाजपान अजून राज्यपाला कडेन सरकार स्थापनेचो दावो करूंक ना। गोंयान सरकार स्थापन करपा खातीर केंद्रीय भाजपान नेमणूक केल्ले निरीक्षक अजून गोंयान दाखल जावंक ना। ताका लागून भाजपान अजून सत्ता स्थापनेचो दावो करूंक ना। अधिकारांच्या मुद्द्यावयल्यान मये गांवच्या श्री माया केळबाय देवस्थान समितीची वेंचणूक घेवपाक एका गटान हरकत घेतल्या। आमचो अधिकार आमकां दियात अशें नायक आनी हेर वांगड्यांची मागणी आसा। ह्या मुद्द्याचेर वेंचणूक निरीक्षक आनी दोनूय गटां मदीं चर्चा चालू आसा। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन वेंचणूक अधिकाऱ्यान पुलिसाची मदत घेवपाची थारायल्या। देखून बरोच बोवाळ जावपाची शक्यताय आसा। म्हाका कोर्टान म्हाका ऑर्डर दिला आणि कोर्टान त्यांच्या हेजेर कॅटलॉगाचेर नांवां ऑलरेडी आसल्या। हे नाकात म्हाका, हे लागत ना। हे माझी केस, ही कंप्लेंट माझी। म्हाका नाका, म्हाज्या बापायचें कितें करता तूं? म्हाज्या बापायक हांगा रायड आसा। बापायक म्हाज्या कोर्टान वयपाची गरज ना, ऑर्डरी प्रमाणे ते जनरल बॉडी मिटींग कॅटलॉग केल्लो तेजे भायर म्हणटा जनरल बॉडी मिटींग आनी इन्फॉर्म केलो गव्हर्मेंटाक आनी मागीर आमी नवे दी आनी ते चॅलेंज करपाक कोर्टान गेले। जनरल बॉडी मिटींग हे करपाक सेम प्रोसिजर तो तरी बरो चलता, हो खंयच्याकय चलता। ते बेस्ट चलता, हे खंयच्याकय चलयता। तरी सुद्दां कमिटी तेंचीच जायी। पूण हेचेर 10 जाणांचेर सांग म्हाका आन्सर दी, नाजाल्यार तुका पावर आसा न्हू। ते ऑब्जेक्शन घातलें, ऑब्जेक्शनाचें रिटर्न मेळना। सगळे देवस्थान आयकोन घे, देवस्थान इन रिटर्न घेवपाचें हें ना कळ्ळें न्हू। पयली गजाल तूं कांयच घेवं नाका। आयज फक्त ऑब्जर्व तुमचे हे इलेक्शन करतले, हांव फक्त ऑब्जर्व करतलो इलेक्शन जालां काय ना। म्हापशा जो मिनेजीस फार्मासी लागसार शेनवारा राती कडेन भिरांकूळ अपघात जालो। दूध घेवन आयिल्ल्या ह्या ट्रकान 2 गाडयांक धपको दीत मुखार गेलो आनी बद्द वचोन दुकानाचेर आदळ्ळो। ह्या अपघातान दुकान आनी गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां। ह्या अपघातान कोणाकूच मार लागूंक ना। ट्रकाचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें सध्या तरी कळटा। हाचेर पुलीस फुडली चवकशी करतात। काँग्रेस समितीची महत्वाची बसका सुरू आसा। ही बसका पक्षाची मुखेली सोनिया गांधीच्या घरा कडेन चालू आसा।
ह्या बसकेंत सोनिया, राहुल आनी प्रियंका गांधी काँग्रेसींतली सगळीं पदां सोडटली अशी वावडी पाताळ्ळ्या. पूण काँग्रेस फुडारी रणदीप सुर्जेवालान ट्वीट करून ही बातमी फटिची आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. 5 राज्यांमदीं हारीक तोंड दिवचें पडिल्ल्यान कांय जाणांनी जाल्यार काँग्रेसीच्या अस्तित्वाचेरूच प्रश्नचिन्ह उप्रासला. ह्या लजेक घालपी हारी उपरांत काँग्रेसीच्या कोर कमिटीच्या सोनिया गांधीच्या घरा बसका आपयल्या. पेडण्या वाठारांत सध्या मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचें काम नेटान चालू आसा आनी आतां मोपा जोड रस्त्याक जोडून उड्डाण पूल बांदपाक सुरवात केल्या. त्या खातीर ह्या वाठारांतली सगळीं झाडां पेडां कातरून उड्डाण पूल करपा खातीर खांबे घालपाक जाय म्हूण जमिनीची तपासणी करपाचें काम चालू आसा. पयलीं झाडां कातरतना कितलेशेच पुलीस थंय आसताले, पूण व्हडली व्हडली यंत्रणा वापरून जमीन खणपाचें काम चालू केलां तेन्ना आयज एकटो सुद्दां पुलीस थंय ना. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकरान तरी लोकांचें म्हणणें आयकून घेवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. आम्ही तुळसकरवाडी मोपा लिंग रस्त्याच्या परिसरात आसात आणि ह्या वाठारात सध्या मोपा लिंग रस्तो करपाचे नेटान काम सुरू आहा. जी झाडां रस्त्याच्या आड येताली ती सगळी झाडां कापून उडयल्यात आणि आता उड्डाण पूल करपा खातीर विंगड परिसरात यंत्रणाच्या वतीन सॉयलिंग टेस्टिंग करपाचें काम जमीन प्रक्रिया सध्या सुरू आसा. पयलीं झाडां कापतना हजारांनी पोलीस आसताले, पूण आयज ह्या वाठारांत एकूय पुलीस ना. पोलिसां शिवाय ह्या रस्त्याचें काम सध्या खोदकाम यंत्रणा सुरू आसा. विंगड भागांत सॉयल टेस्टिंग करपी मशिनां आमकां नजरेक दिसान येतात. आता नवीन येवपी सरकार आणि नवो निवडून आयिल्लो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी जे पीडित शेतकरी आसात त्यांचे शेतकऱ्यांच्यो ज्यो प्रश्न आसात, ज्या समस्या आसात, त्या समस्याचेर योग्य तो तोडगो काढून ह्या पीडित शेतकऱ्यांक न्याय दिवचो अशी ह्या माध्यमातून आमी. काणकोणच्या लोलये गांवांत पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाल्या. नमये दिसा मांडार उबे रावन नमन घालून गांवकार ह्या पारंपारीक शिगम्याची सुरवात करतात. 5 वा 6 दीस परंपरे प्रमाण चलत आयिल्ले खेळ आनी हेर कला लोक मांडार सादर करतात. पळयात पुराय बातमी. नमी सान स्टार्ट जाता. नमी दीस मांडार उबे रावन नमन घालतात आणि त्या दिसाक सगळी विधी थंय आमी लास्ट दिसा करतात त्यो सगळी विधी थंय जातात. अशे 5 दीस किंवा 6 दीस चलतात. आणि होळये दीस मांडार सगळे एकठांय जावन मांडार सगळे प्रकारचे खेळ आणि जे जे आमचे कडेन कला आसात त्यो सगळ्यो मेळाव्याची कला थंय सादर केल्यो जातात. आणि ताजे नंतर गडे पाडले जातात, भार काडले जातात. हे सगळे जातले होळी घालून मेळ सोंपता. दोनी असो मेळ आहात. राममेळ पोळेकार आलो, मागीर तांचेकार, मागीर जिलमी मेळ पेडे, मागीर शिळकार, कोळकणकार आणि लास्ट कारेकार. 3 मेळ 6 मेळ आहा आमचे सगळे. एकूच वट्ट सुद्धा आम्ही वाड्यार काडिल्लो. दिवचले मतदारसंघाची नव्या तरेन उदरगत करपा खातीर भाजपाक तेंको दिला अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्या दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें सांगलें.
कसलीच मागणी करूंक ना, पूण मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार उदरगत करपाक सोंपें जातलें अशेंय ताणें म्हळें. गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधित्व कडेन ताणें उलयलें. इंडिपेंडंट असल्यामुळे खुबशे चॅलेंजीस आशिल्ले. इंडिपेंडंट असल्यामुळे जरी आमी म्हणून आमचें ऑर्गनायझेशन बरें आशिल्लें, फंड्स वॉज अ बीग प्रॉब्लेम. लोकां कडेन फर्स्ट टायम आशिल्लो, सो लोकां कडेन पावपाचो खूब प्रॉब्लेम आसलो. फर्स्ट इलेक्शन हें म्हज्या लायफाचें. म्हाका सगळे म्हणजे लोकांची घरां वचोन मेळपाचें, तांकां कन्विन्स करपाचें. कित्याक आमी इंडिपेंडंट असल्यामुळे पयलीं लोक खंयचे तरी लिडरा फाटल्यान आशिल्ले, वेदर इट इज BJP, MG, खंयचे तरी लिडरा फाटल्यान आशिल्ले ते. तांकां कशें कन्विन्स करतले ही व्हडली चॅलेंज आशिल्ली. कित्याक म्हणून तांच्यानी म्हज्या फुडें फाटल्यान रावपाचें. पण तरी आमचे भितरचे लोक खूब बरे आशिल्ले. तांच्यांनी मनान ठरयल्लें की तांकां नवो फेस जाय, तांकां एक चेंज घडोवपाक जाय. आनी त्यामुळे ते कन्विन्स जाले. प्लस तांच्यांनी म्हजो फाटलो करियरय चॅक केलो की बाबा 20 वर्सां भितर कशें काम केलें. आनी हांव प्रूव केलें इलेक्शन जावच्या पयलींच की बाबा हांव एक शब्द दिलो, हांव त्या शब्दाक रावतलो म्हणून. पळय म्हजो सदांच हांव जेन्ना कॅम्पेन केलें तेन्ना म्हजो एक आसलो बिचोलीचो विकास, बिचोलीचो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस. आनी हो म्हाका जेन्ना हांव लिडरांक, सेंट्रल लिडरांक मेळ्ळें, आमच्या लोकल लिडरांक, दे हॅव प्रॉमीस मी की म्हाज्या त्या प्रोग्रेसाक ते खंयच ब्लॉक नासतले, ते म्हाका फूल सपोर्ट करतले. सीएमान प्रॉमीस केल्ले आसा. आनी म्हाका खबर आसा की आमचो CM जेन्ना अशे प्रॉमिसीस करता ताचेर विश्वास आसा, तांचो तसो पास्ट रेकॉर्ड आसा. भारतीय जनता पक्षाक 20 सिटां मेळ्ळ्या खरी, पण ह्या 20तले 12 आमदार दुसऱ्या पक्षांतल्यान फोडून हाडिल्ले. भाजपा, काँग्रेस मगो आनी अपक्षांक घेवन तांकां वेंचणूक जिखोवन दिवन आतां सरकार स्थापन करपा वाटेर आसा. गोंयान भाजप हो पक्ष फाटल्या एका दशकासान पुराय बदलला. भारतीय जनता पक्षान आदलो ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी माविन गुदिनोक काँग्रेसींतल्यान फोडलो. सुभाष शिरोडकाराक आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेकय फोडलो आनी 2017त पोटवेंचणूक घडोवन हाडून जिखयलोय बीन. 2022 वेंचणुकेंतय काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, निळकंठ हळर्णकार, रवी नायक, देविया राणे आनी विश्वजीत राणे हांकांय फोडून हाडले. विधानसभेत वेंचणुकेंत उबे करून वेंचूनय हाडले. प्रेमेन शेट आनी प्रवीण आर्लेकाराक मगो पक्षांतल्यान फोडले, उमेदवारी दिली आनी जिखोवन हाडले. फोडून हाडिल्ल्या भितर रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे आसात. मूळ भाजपांतले म्हणपा भशेचे वेंचून आयिल्ले आसात ते दोतोर प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, जोशुआ डिसुजा, रमेश तवडकार, सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकार, दाजी साळकार आनी उल्हास तुयेंकार. खंयच्याय परिस्थितीत वेंचणूक जिखपाच्या भाजपाच्या ह्याच विचारसरणेक लागून भाजपाक पुराय भारतांत इलेक्शन मशीन अशें नांव पडलां. आतां 2024ची वेंचणूक हो भाजपाचो फुडलो टार्गेट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विधानसभा वेंचणुकेन जिखिल्ल्या 40 उमेदवारां मदले 39 उमेदवार करोडपती. लोकप्रतिनिधी मात पेजाद, पूण गोंय मात आजुनूय उदक, वीज, भाजयो, तांदूळ, चिकन, मटन तशेंच फळां फुलां खातीर आजुनूय स्वयंपूर्ण कित्याक जावंक ना हो प्रश्न पडल्या बगर रावना. त्या खातीर आतां हे करोडपती उमेदवार गोंयांक स्वयंपूर्ण तशेंच आत्मनिर्भर करपा खातीर कितें पावलां उबारतले हाची उमळशीक गोंयकारांक आसा. थारोवपाची सुत्रां जांचे कडेन गोंयकारांनी दिल्यात तांच्या अर्थीक, शैक्षणीक तशेंच गुन्यांवकारी फाटभुंये विशीं असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स म्हणल्यारूच ADR ह्या संस्थेन खासा अहवाल जारी केला. उमेदवारांनी वेंचणूक आयोगा कडेन सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्या म्हायती प्रमाण ADRन हो अहवाल तयार केला. विधानसभा वेंचणूक जिखिल्ले 16 उमेदवारांचेर म्हणल्यारूच 40% उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी प्रकरणां नोंद आसात. जाल्यार 13 उमेदवार म्हणल्यारूच 33% जैतिवंत उमेदवारांचेर खर गुन्यांव केल्ल्यांची प्रकरणां नोंद आसात. वेंचून आयिल्ले 40 उमेदवारां मदले 39 उमेदवार करोडपती. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत मात 40 उमेदवार करोडपती आशिल्ले. 2017च्या तुळेन हे फावट वेंचून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधींची मालमत्ता दोबराद आसा. 2017च्या वेंचणुके वेळार लोकप्रतिनिधीं कडेन सरासरी 10.90 कोटी रुपयाची मालमत्ता आशिल्ली. मात 2022च्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या
39 लोकप्रतिनिधींकडे सरासरी 20.16 कोटी रुपयाची मालमत्ता असा. भाजपाचे 20 निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींची सरासरी मालमत्ता 15.32 कोटी रुपया इतकी असा. जाल्यार 11 काँग्रेसीच्या उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता 31.26 कोटी रुपया इतकी असा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 2 उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता 14.30 कोटी रुपया इतकी असा. 40तले 13 म्हणल्यारूच 33% लोकप्रतिनिधी 8वी आणि 10वी पास. वेचणूक आयली काय उमेदवार मतदारांक पैसे दाखवून भुलयता आणि तांची मतां विकत घेतात आणि सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत हेच लोकप्रतिनिधी करोडांनी वसूल करतात. राजकारणांतल्यान पैसो आणि पैशांतल्यान राजकारण हेच खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्यांचे धोरण. ते खातीर समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरपी फुडाऱ्यांचो काळूच गेलो काय अशेंच म्हणचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोगो पक्षाक आता मडकयच्या भाजपा मंडळाचो विरोध सोंसचो पडटलो. मडकयच्या भाजपान मोगो पक्षाक भाजप सरकारा भितर घेवपाचेर खर विरोध केला. ताणें तशें भाजपाकय कळीत केला. मडकय कांयच विकास जाल्लो ना, मात खंयचोय पक्ष सत्तेन आयलो काय मोगोक मंत्रीपदां जायच. दुसऱ्यांच्या हुस्तार जगपी हो कसलो पक्ष असो प्रश्न सुदेश भिंगीन केला. एक तर मडकय कांयच प्रोग्रेस ना अशा पद्धतीचे हे आज मडकय चल्लेले आसा. अरे जेन्ना तुवें तृणमुला कडेन युती केली, कित्याक लागून युती केली हे ताचे कडेन प्रश्नाचें उत्तर नाशिल्लें. तरी आसतना लोकांनी ताका मडकय मतदारसंघात निवडून हाडलो आनी आतां लोकांचे दोळे उगडल्या. जेणे ते युती केल्ली मडकय मतदारसंघांतले ताणें तृणमुला कडेन आज आख्ख्या गोंयांत मोगो पक्षाची परिस्थिती कितें जाता ती पळया. तर हें कारण आसा युती, तृणमुला कडेन केल्ली युती. आज भारतीय जनता पार्टी 20 आमदार निवडून आयिल्ली आसा, ती अपक्षान सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाका अभिमान दिसता आमच्या फोंड्या तालुक्यात 3 आमचे आमदार निवडून आयिल्ले आसा आनी हाजो सपोर्ट करपाची गरजूच ना. आमचो वेवस्थीत सरकार जाता तेन्ना हांव आमचे सगळे वरिश्ठ पदाधिकारी हांचे कडेन मागता हाजो सपोर्ट अजिबात तुमी घेवं नाका आनी हाका मंत्रीपद बी कसलें घेवं नाका. कारण प्रत्येक वेळार काँग्रेस सरकार आयलो आपूण मंत्री जाता, भारतीय जनता पार्टी आयलो आपूण मंत्री जाता. अशा पद्दतीची तागेली हें आसता, स्ट्रॅटजी आसता. सादें उदाहरण दिता. फाटल्या खेपो मडकय शिरोड्या इलेक्शन जालें, तुमी युतीचो सरकार केल्लो, भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो, जाल्यार तुमी मोगोचो शीट हांगसर कसो दवरलो शिरोड्या. उदरगतीचे दिश्टीन वास्को मतदारसंघाचेर खासा लक्ष दितलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला म्हूण वास्कोच्यान वेचून आयिल्ल्या दाजी साळकारान सांगलें. वास्कोकारांक सरकारा कडल्यान खूब अपेक्षा आसात. वास्को एक बऱ्यांतले बरें शार करपाचो हावेस ह्या वेळार दाजी साळकारान उक्तायलो. आमकां वास्को खातीर तुमी कितें तरी एक स्पेशल एक पॅकेज दिवपाक जाय म्हणून. कित्याक वास्को असो एकूच शार आसा जाका पयल्यार पसून भंय दिसता. रस्ते पाड, खंयचे गार्डन्स पाड, हें पाड, म्हणजे खंयचीच गोश्ट बरी दिसना. सो आतां सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण स्पेशल लक्ष घालतलो वास्को खातीर म्हणून. सो आमचो तो एकूच एम आसतलो की ह्या 5 वर्सांत एक प्रेझेंटेबल वास्को सगळ्या वास्कोकारां मुखार दवरप. आतां बायणा बीच तुमी पळयलो जाल्यार फक्त 2 शॅक्स आयल्या, पूण आतां इतले लोक येतात थंय की गर्दी जावपाक लागल्या. आतां इल्ले जावन ट्युरिस्ट हांगा येवपाक लागपाय. आमची स्पोर्ट्स एक्टिविटी थंय स्टार्ट जाल्या. अशे एक्टिविटी स्टार्ट जाल्यार ट्युरिस्ट हांगा येतले. टुरिस्ट एट्रॅक्शन जावपा खातीर आनी कितें करूंक शकता आमी. आमचे बॅट आयलंड आसा, वेदर वी कॅन डेवलप बॅट आयलंड, थंय कितें PPP प्रोजेक्ट करून कितें करूंक शकता आमी. सो दीज आर ऑल ऑप्शन्स आमी एवेलेबल फॉर वास्को. वास्को सामकें हें आसा, म्हणजे तूं कितेंय करूंक शकता वास्को. ओन्ली फक्त गव्हर्मेंटाचो सरकाराचो सपोज सपोर्ट मेळत. आमचे तांतयाचे सायडीन बरें तळें आसा. इफ वी कॅन डेवलप दॅट, म्हणजे बरो सिटींग एरिया केली, बरो हें केलें, म्हणजे खुबशे आमचे स्वप्नां खूब आसा.
आतां त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रेशर मारता, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी खंय तरी मातशें कनेक्शन दवरून थंयच्यान कितें फंड्स मेळटा जाल्यार आमी युटिलायज करपाक पळयता. सो फक्त देवान साथ दिल्या पुरो आमी मेहनत खूब करतले. कालूच आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या ती लेजिस्लेचराची. सो अजून कांय तशें डिसायड जावना. सो जशें जशें एक 2-3 दीस वतले मातशी क्लॅरिटी जातली, सारक्या जाग्यार बसलो की आमी ऑटोमॅटीक फर्स्ट थिंग वी वील एप्रोच. कित्याक वास्कोकारांचो सगळ्यात मेन डिमांड आसा की बस स्टँड बरो जावचो म्हणून, आनी तो आमी सगळ्यात बेगीन स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फायर स्टेशनूय जातलें, भायल्यान पावर हावस आसा, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो 100% मार्गाक लागतल्यो. आज सरकार आयलो म्हणटकूच एक आमकां भंय ना की डेव्हलपमेंट वील शुअरली हॅपन इन वास्को. ताजे बद्दल वास्कोकारांक निश्चित रावचें. वी वील डू ऑल द हार्ड वर्क वीच इज नेसेसरी फॉर वास्को. फोंडेचो आमदार रवी नायक अंदू फकत 78 इतकी चड मतां घेवन विधानसभेच्या वेंचणुकेन कांठार पास जालो. एका फेरयेन रवीचे दाले जड जाल्यार दुसऱ्या फेरयेन केतन भाटीकाराचे अशी रस्सीखेच निमाणे मेरेन पळोवपाक मेळ्ळी. कोण पडटा आनी कोण जिखता हाची उमळशीक निमाणे मेरेन उरली. मतमेजणी सोंपतकूच फोंडेच्या राजकीय भिश्माचार्यान तरणाट्या दोतोराक आडवो उडयलो आनी हारता हारता रवी परत एकदा जिखलो. फकत 78 मतांनी जिखलेलो गोंयचो माजी मुखेलमंत्री आनी फोंड्याचो पात्रांव रवी नायक हरता हरता निमणेक जिखलो आनी रवी नायकाच्या जिवान जीव आयलो. जिखल्या उपरांत मात हांव जिखतलोच असो विस्वास म्हाका आशिल्लो अशें तो म्हणटा. हांव थंड आशिल्लो काल कावंटींग थंड बसलो. हांव झाडां कितें तरी जातलें आनी हांव जिखतलो ते प्रमाणे जिखलो. म्हाका सपोर्ट केला फोंडा मतदारसंघाचे सगळे तशें लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला. त्यांच्या हांव देव बरें म्हणटा ते एक म्हाका संदी दिली आनी 5 वर्सां काम करता. एका तेंपार कायम 4 आंकडी मतांनी जिखपी रवी हे फावट मात 100चे मताधिक्य पूण मेळोवपाक शकलो ना. ते खातीर सरकारा भितरले ताचे स्थान इतलेय घटमूट ना हे रवी बेस बरें जाणा. ताका लागून रवीक आतां पक्षा भितून सामंजस्यत्वाची भुमिका वठोवची पडटली. फोंड्या खातीर कितें प्रतिनिधित्व आसतलें काय म्हणटा मंत्रिमंडळान बीन तशें? एक सिनियर मोस्ट तुमी आसा आनी आतां पर्यंत बरें हेजेर काम केलां म्हणटा. तेंचे पार्टीचेर निर्णय आनी तेका जो आमचो एके काळार मुख्यमंत्री, गृहमंत्री इतकी मोठी पदां सांबाळपी हो राजकारणी बहुजन समाजाचो फुडारी म्हूण ताका लोक पळयतात. गुंडगिरी, दादागिरी बंद उडोवपा खातीर रवीन गोंयान केल्लो वावर गोंयच्या राजकीय तशेंच सामाजीक जडणघडणेंत म्हत्वाचो थारला. मात इतके आसूनय पात्रांव हे फावट कांठार वेंचणूक कित्याक जिखलो आसूंये काय हो प्रस्न आसाच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राजभवनार वचून राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेवन मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. देखून भाजप बेगीनूच सत्ता स्थापनेचो दावो करपाक शकता. सध्याची विधानसभा आयतारात 13वेर बरखास्त केली. राज्यपालान ह्या विशीं आदेश काडलो. तसो निर्णय पयरूच मंत्रिमंडळाचे बसकेन घेतिल्लो. देखून नव्या सोपूतविधी सुवाळ्याची तारीख फाल्यां मेरेन निश्चित जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट मेळ्ळ्या उपरांत फुडलो प्रोसिजरल सगळो कंप्लीट जावपाक जाय. ताच्या खातीर काल आमी कॅबिनेट घेतली. कॅबिनेटान 2 रेजोल्युशन पास केली. एक रेजोल्युशन जे सगळ्या गोंयकारांचो धन्यवाद मानपाचें रेजोल्युशन, फाटल्या 3 वर्सांच्या टेन्युअरान आमकां काम करपाची संदी दिली म्हणून, आनी दुसरो रेजोल्युशन एसेंब्ली डिजॉल्व करपाचो. ही दोनूय रेजोल्युशन सबमीट केली आनी आज म्हजें रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर हांवें सबमीट केलें. तें रेजिग्नेशन तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें आनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्या उपरांत केअरटेकर CM म्हणून तांच्यांनी म्हाका अपॉयंटमेंट दिली, वीच इज स्टील द फर्दर डिसिजन्स. 4 राज्यांची शपथविधी जावपाचो आसा. 4 राज्यांच्या शपथविधीचेर अजून केंद्रांतल्यान निर्णय जावंक ना. केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्या उपरांत रोखडो 4 राज्यांच्यो डेट्स येतल्यो. तेज्या उपरांत 4 राज्यांनी शपथविधी. SC खातीर राखून दवरिल्ल्या पेडण्या मतदारसंघान भाजपाच्या उमेदवारीचेर वेचून आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकराक मंत्रीपद दिवचे अशी मागणी गोंय रिपब्लिकन पार्टीच्या अध्यक्ष सतीश कोरगांवकरान केल्या. पेडण्यां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो.
गोंयचे जनतेन भारतीय जनता पक्षाक मॅन्डेट दिलेले आसा. तेंचे 20 उमेदवार निवडून हाडलेले आसा. ताका लागून हांव रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीन संपूर्ण गोंयचे जनतेचे हांव हात जोडून आभार व्यक्त करता. तशेंच ह्या निवडणूक खूप अटीतटीची आसली निवडणूक, कारण वेगवेगळे पक्ष हे निवडणुकीन सहभागी जाल्लेले आनी तेजे खातीर मतांचें स्प्लिटिशन जावपाची खूप शक्यता आसली आनी त्या पद्दतीन ती जालेली आसा. तरी सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी जमून काम करून भारतीय जनता पक्षाक परत एकदा संधी दिलेली आसा. तेच्या खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता. तसेच त्यांचे आभारूय मानता. आणि खास करून आयज ही पत्रकार परिशद पेडणे मतदारसंघात आमी घेतलेली आसा, पेडणे तालुक्यात घेतलेली आसा. हेजें कारण अशें आसा की पेडणे मतदारसंघ हो SC रिझर्व मतदारसंघ आसा. खांडेपार ओपा जंक्शनाचेर शेनवारा सकाळी एका विद्यार्थ्याचो एक्सिडंट जालो. बस स्टॉप बांदपाच्या सुवातीन बेकायदेशीर गाड्या आयिल्ल्यान बस स्टॉप बांदपाचें काम आडखून उरलां, अशी म्हायती एक समाज वावुरप्यान दिला. शाळेच्या पालक शिक्षक संघटनेन तशेंच थळाव्या नागरिकांनी विद्यार्थ्यां खातीर बस स्टॉप बांदपाची मागणी करून लेगीत पंचायत तांचे कडेन दुर्लक्ष करता. जाल्यार ह्या सुवातेर एका खाजगी कंपनीन फुकट बस स्टॉप बांदपाच्या प्रस्तावाक लेगीत पंचायत मान्य करिना. ₹20 लाख मोडून जेन्ना फुटपाथ करता, फुटपाथ करून तुमी भुरग्यांचें प्रोविजन केलें येवपाचें, भुरग्यांक रावपाक बस शेडीचें प्रोविजन खंय आसा? भुरग्यांक रस्त्यारूय रावचें पडटा. बरें 10-12 भुरगीं आशिल्लीं जाल्यार खंय तरी एकचे सावयता आसले. इट इज अ मॅटर ऑफ मोर दॅन 250 स्टुडंट्स. ताका लागून थंय बस शेड सामकी गरज आसा. आनी जेन्ना जागेचे मालकी हक्क आसा तो PWDक आसा, तेंच्यांनी जर NOC दिल्या जाल्यार बांदपाक कितें प्रॉब्लेम आसा? बरें, जर पंचायती कडेन फंड्स ना जाल्यार एका प्रायवेट फर्मान 6 लाखाचो बस शेड ओन कॉस्टार बांदून दिता म्हटला जाल्यार खंय हाडटा? आमी 4-5 वर्सां पयलीं रेजिडेंट्स ऑफ खांडेपार 200-250 लोकांची सायनी घेवन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें पंचायतीक की भुरग्यांक थंय बस शेड बांदची. दुसरें PTA एसोसिएशन जे आसा दोनी MIBK आनी KGचे, तेंच्यांनी तेंच्या मार्फत लेटरां केल्लीं की आमकां बस शेड बांदून दिवची. पण पंचायतीचो फुडाकार नाशिल्ल्या कारणान तें शक्य जालें ना. पण आतां आमी गांवच्या लोकांनी अशें ठरयलां की खंयच्या परिस्थितीन ह्या 2 म्हयने भितर आमी थंय बस शेड करतले म्हणजे करतले आनी भुरग्यांचें लायफ आमी सामकें सेक्युअर्ड करतले. हांगासर बस स्टॉप पळयत जाल्यार बस स्टॉपाचेर भुरगीं इतली क्रावड आसता हांगासर आनी ट्रॅफीक आसा ती हांगासर हें आसता पळय तांकां सोडपा खातीर ते इतले भुरगे एंटरटेनमेंट पळोवपाक शकना. ताका लागून भुरगीं ह्या अर्दान सोडून वयता आनी त्याय अर्दान वतात म्हणटकूच हांगासर बस स्टॉपाची सारकी गरज आसा. हय, सामकी गरज आसा. एक्चुली जो एक्वायर्ड लँड आहा पळय न्ही तो डिव्हिजन 18 आसा. 2004 जेन्ना खांडेपार ओपा रोड जंक्शन टू बुर्डी पर्यंत रोड वाडीन केल्ले तेन्ना तेंच्यांनी एक्विशन केल्लें. म्हाका जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें की तूं जर NOC हाडटा PWDची जाल्यार आमी बस शेड बांदपाक फुडाकार घेता. त्या प्रमाणे हांवें फुडाकार घेतलो. PTAनूय म्हाका साथदार दिलो, गांवच्या लोकांनी साथ दिली. म्हापशा वाठारांत फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन सिवेजीचें उदक रस्त्याचेर व्हांवता. हाका लागून थंय जळारां जाल्यात. तशेंच लोकांक नाक धरून वाट काडची पडटा. ह्या वाठारांत शाळा आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक सिवेजीच्या उदकांतल्यान शाळेन वचचें पडटा. ह्या विशीं कागाळ करून लेगीत म्हापशा नगरपालिकेन हो प्रश्न सुटावो केल्लो ना असो आरोप थळावे लोक तशेंच पालक करतात. कितले म्हयने उदक वेस्ट जाता हांगासर येता? बट तुमी एज अ पेरंट्स टिचरींक सांगूंक नासले की पेरंट्सांक त्रास जाता बीन? भावाचे भुरग्याक पावूंक गेलो सगळे म्हापशे ना एक्झॅक्टली सिवेज वॉटर हे आनी ते आमकां थिंगासर उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, सगळ्याक प्रॉब्लेम हांगासर. आनी तेंची ऑफिसांत सगळे जाण तेंच्या ऑफिसान कामां जायना, फकत रावंड मारपाचें आनी कांय ना. आनी हे केन्ना जातलें तें तांकां मागोन मागोन आमी थकले बरे भाशेन कितें तें मातशें कराय वेगळी काम. वॉर्ड नंबर 11 कितें जालां म्हाका सांग नेमकें? म्हाका दिसता कसलें तरी उदक सिवेज वता की कसलें तें खबर ना. ऑलमोस्ट लायक आतां 1.5 म्हयनो जाला हें व्हांवता.
आनी ऑलमोस्ट मस्किटो ब्लिडींग जालें आनी पयले सुवातेर हिंगासर स्कूल आहा प्रायमरी सेक्शन ती भुरगीं हिंगा पांयां बुडोवन समती भितर इस्कॉलान वयता ते एक हेल्थ इशू व्हडलो आनी पयले सुवातेर आमी पेंडेमिक्सान व्हडलो इशू जालेले आहात हेल्थाक आनी हेंच्यांनी मातशें सिरियसली घेवंक जाय. येवजो केन्नाच्यान ऑलमोस्ट लायक देड 2 म्हयने जाले. हांगा स्थानीक जे हांगासरले आहा तेंच्यांनी कोणाक कंप्लेन करूंक नासली काय? आनी कंप्लेन केला की कितें केलां तें कांयच आमकां खबर ना पूण म्हाज्या हिसपान हे बेगीन इशू सॉल्व जावंक जाय कित्याक हो हेल्थ इशू. ओके. 6 म्हयने जाले ताळगांव वाठारांत उदक सारकें येयना. थळावे लोक ह्या त्रासाक लागून वाजेल्यात. लोकांच्या प्रश्नाचेर कोणूच लक्ष दिना असो आरोप थळावे लोक करतात. ह्या वाठारांत एक नवो प्रकल्प बांदप सुरू आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर आयिल्ले व्हडले ट्रक हेर गाडयांक लागून रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ले नळा उदकाच्या पायपलायनी वयल्यान वयता आनी पायप फोडून उडयतात. पायपलायनी परत फुटतात अशें थळावे लोक सांगतात. जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशें थळावे लोक मागणी करतात. हांगा तालिगांव पायप फुटलेल्या सो हांगा तालिगांव हें डेली उदक नासता. हांगा आतां सायडी कन्स्ट्रक्शन चालू आहा थंयच्यान व्हडल्यो गाडयो वयतात तरी परत पायप फुटता. आमकां हांगा 2 दीस घरान उदक नासता. लोकांक त्रास करचे पडटा. कपडे धुवपाक उदक पिवपाक सुद्दां आमकां सारकें उदक ना हांगा. बांयचे लोकांचे परत बांयचें उदक काडचें पडटा हें करचें पडटा. 6 म्हयने जाले 6 म्हयने आमकां हांगा उदक ना. लोकांक खूब त्रास जाला आनी लोक हांगा सगळे आमचे न्हिदला कोण उलोवंक सोदना. आतां हांगा इलेक्शन सोंपला सो आमी बरो सरकार निवडून हाडलेलो आहा. आतां ह्या बऱ्या नव्या सरकारान मातशें कितें पळोवचें आनी सगळें सारकें करचें इतली म्हाजी नम्र विनंती. म्हाजें नांव सुहन पालेकर फ्रॉम तालिगांव. मोपा विमानतळार पुलीस स्टेशन सुरू जाला. निरीक्षक महेश केरकार हांच्या सयत उपनिरीक्षक दीपक हळणकार, 2 सहाय्यक उपनिरीक्षक आनी हेर कर्मचारी मेळून 23 जाणांची नेमणूक जाल्या. श्री गणपती संस्थान निवाडो वास्को हांगसर उबारिल्ल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे शुक्रारा दिसा उक्तावण जाले. ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण शिक्षक गणेश गोपाळ गावडे आनी राजीव ढवळीकर हाजीर आसले. ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी लोक उपस्थित आसले. शिक्षा विजन दिवचल वतीन गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांची जयंती दबाज्यान मनयली. त्या निमतान मुळगांवां खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण नवनिर्वाचित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हाजीर आसले. हेर मानेस्तां मदीं जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकार, मुळगांवचे सरपंच गजानन मांद्रेकार, दिवचलचे आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकार हांचो आस्पाव आसलो. भाऊसाहेब बांदोडकर हे दूरदृश्टीचे नेते आसले अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन उक्तायलें. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी सगळं ओळखलेले आणि त्यांची इतली दूरदृष्टी आसली म्हणजे त्यांच्या मनात इतले पडलेले की आमच्या गोव्यात भुरगीं शिकान ही जायच. सो ताचो सगळ्यात व्हडलो कितें प्रॉब्लेम आसलो, कदाचित सीएम आसल्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लेम नासलो, मॅन पॉवर प्रॉब्लेम आसलो. आज जर खंयची गोष्ट आसा आमकां हो प्रोग्राम करीत सारको दिसता पण ताका मॅन पॉवर नासता, तो ऑर्गनायझर हे नासता. सो भाऊ
ती मॅन पॉवर भाऊ इतलो गेलो की तेन्ना तो गोंया भायर गेलो. आमचे खुबशे मास्तर जर पळयशे तेन्ना आमी शिकतना हांव शिकतना कोण दोडामार्ग बांदा सावंतवाडी म्हाका दिसता सावथ सायडीक ते कारवारचे बी आशिल्ले ते नसले तेन्ना तांकां हाडलेले. सो अशें चिंतलें. सो खरोच तो दूरदृश्टी नेतो आसलेलो. त्यांनी गोंया खातीर खूब केलां. आमी त्याची प्रेरणा घेवची. त्याचें काम आमी 10% सुद्दां केलें. पेशंट आमी भिचोली घरांत खूब जाता भिचोली. सो शिक्षण चालू रावंक जाय. हांवूय त्या ठाम मताचो आसा. आतां कदाचित तुमी म्हणटना शाळा जाले कॉलेज आनी कितें शिक्षण. टायम बदलला तशें एज्युकेशनूय बदलला. स्टायल ऑफ एज्युकेशन बदलला. आज जो इम्पॉर्टन्स आसा तो प्रत्येक ब्रांचीचो डिफरंट जाला. तेन्ना शिक्षण म्हणजे 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन तितले पर्यंत आसता. आज टेक्निकल सायड जाला वोकेशनल सायड जाला. आज पॅरामेडिकल जाला पॅराटेक्निकल जाला. हें शिक्षण कशें आमच्या भितर हेचेर आमी भर दवरपाक जाय. मांद्र्या मतदारसंघात उदकाच्या आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नाचेर जाता तितल्या बेगीन तोडगो काडटलो. तूं ह्या वाठारांत नवें भलायकी केंद्र उबारतलो अशें आश्वासन मांद्रेचो मोगो पक्षाचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां. ह्या प्रकल्पांनी चडांत चड थळाव्यांक कामांक लायतलो. मांद्र्या मतदारसंघात नवे प्रकल्प येवपाचे आसात. ताचेर 7 दिसां भितर अभ्यास करून निर्णय घेतलो आनी 2 वर्सां भितर प्रकल्प पुराय करपाचें जितान थारायलां. एम्प्लॉयमेंट हो मेजर इशू आहा आनी हांवें कमीट केला कॅम्पेनिंगाक की एम्प्लॉयमेंट हे आयदर गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट सेक्टर. मेजर म्हाजो फोकस आसा प्रायवेट सेक्टर. आनी प्रायवेट सेक्टर म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी अर्दी कुटी उरल्या ती आमकां कंप्लीट करपाची आहा आनी ती जाता तिका मॅक्झिमम जितले फास्ट जाता तितले आमकां करपाचो प्रयत्न करूंक जाय आमी. पूण एकूच थरर स्टडी केल्या शिवाय हांव तेचेर कांय कमेंट करूं शकना. कित्याक आजून पर्यंत प्रोजेक्ट खंय पावला कितें खंयसर कितले मेरेन पावला कोणाक अलॉट केल्यात कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर्स वॉट एवर ते सगळे थरर स्टडी करची पडटली म्हाका. विदीन 8 days हांव तेचेर अभ्यास करून तेचेर कितें तो डिसिजन घेवन जाता तिका मॅक्झिमम विदीन 2 years 2 वर्सांचो टार्गेट हांवें म्हाज्या स्वताक दिल्लो. आजून पर्यंत गव्हर्मेंट फॉर्म जावंक ना. पोर्टफोलिओ हेल्थाचो कोणाक वयतलो कितें वयतलो तोय खबर ना. जो मंत्री जातलो तेचे कडेन प्रायोरिटीचेर ते कंप्लीट करप आनी थंय जे रिक्रुटमेंट आहा स्पेशली हांव रिक्रुटमेंटाचेर हेल्थ डिपार्टमेंटान कन्सर्न टू ए हॉस्पिटल जे रिक्रुटमेंट जाता ते मॅक्झिमम आमचे स्थानीक जे भुरगे आहा तांकां जॉब मेळपाचो प्रयत्न म्हाजो आसतलो. डिमांड करतलो की हे जे मांद्र्या खातीर जे डेव्हलपमेंट जाय ते आमकां गरजेचे आहात आनी स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट हांगा मेजर इशू आहा आनी दुसरो उदकाचो. हे 2 विशय मेजर इशू हांव जो CM जातलो तेचे कडेन डेफिनेटली हांव प्रयत्न करतलो की फुलफील करून घेवप. 20 भाजपाचे आमदार आणि 3 अपक्ष आमदारांचो तेको आसून लेगीत भाजप मोगो पक्षाक सरकारा भितर वांटेकार करून घेवपाक कित्याक तयार जाला हाच्या वयल्यान भाजपा भितर मतभेद निर्माण जाल्यात. भाजपाच्या गोंय फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते केंद्रीय भाजपा फुडाऱ्यांचेर निर्णय धुकलतात आनी कानार केस काडटात. मतभेद आसात हे गोंयच्या भाजपांतल्या फुडाऱ्यांनीच उलोवन दाखयला. 20 भाजपाचे आनी 3 अपक्षांचो तेको आसून लेगीत मोगोचो तेको कित्याक जाय असो विशय सध्या भाजपान गाजता. मोगो घेवपाच्या निर्णयाचेर गोंय भाजप खोशी ना. विचारल्यार निर्णय केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर म्हूण सांगतात. हे डिसिजन स्टेटीक मान्य स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला. जी सेंट्रल पार्टी आसा सेंट्रल सांगता थोडे तुमचे आमदार MGP ओपोज करता हय ग्रुप जाल्या MGPचे सपोर्ट दिला थोडे अपसेट जाल्ले हे पळय आतां आमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन 3 अपक्षांनी पार्टिसिपेट लेटरां दिलें आनी MGPनूय लेटर दिलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक डिटेली कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे ते पळयतात त्यामुळे हांव तुमचें मत कितें आहा? See, there will be different opinions that way on some issues. That does not mean there are real differences. मत आसताच न्हू. मत सगळ्यांचे एक असले जाल्यार संवसार दुसरे भाशेन जावपाचो. मातशे वेगळे वेगळे मत आसपाकूच जाय. सी अल्टिमेटली आमी विचार ते बाबतीन करता पूण आमच्याहून चड विचार
आमचे हायकमांड करता, आमचे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड करता आनी आमचे सेंट्रल नेते करतात. ते कितें करता तें म्हत्वाचें. तांकां दिसता उमको निर्णय घेयल्यार तरी चड स्टेबिलिटी येता, चड स्टेबिलिटी जावपाक शकता, एक स्टेबल गव्हर्मेंट फुडले 5 वर्सांत चलतलो, ते दिश्टीन ते विचार करतले न्हू. आंतरराष्ट्रीय बायल दिसा निमतान UWeekend फाउंडेशनान स्तनाच्या कॅन्सर रोगाची जनजागृती भोवडी आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक दोतोर आयरा आल्मेदा आनी दोतोर केदार, दोतोर दीपक, दोतोर वेदा आनी हेर उपस्थित असले. गोंयान उदरगत जायत आसा आनी स्तन कॅन्सराच्या रोगान बायलां मुखार एक व्हड आवाहन तयार केलां अशें दोतोरांनी सांगलें. दोतोर रायकर आनी ताच्या पंगडाची जनजागृताय भोवडी आयोजीत केल्या म्हण तोखणाय जाल्या. The DHS Directorate of Health Services is delighted to co-host this event with UWeekend Foundation. I appreciate Dr. Raikar and his team for coming out with this kind of innovative way of spreading awareness. The Directorate of Health Services has done well in various health fronts. You know that Goa is like a developed country in a developing nation. So we've done well for women on maternal mortality, fertility, but we also are number 1 in lifestyle diseases, and breast cancer is one of the topmost cancers in women. So it's wonderful that you are all here to create awareness for the same. Thank you so much. Get ready, get set before the flag off. Thank you. ह्या फावट गोंयच्या विधानसभेन एकूण 19 नवी मुखामळां दिसून येतली. प्रस्थापीत उमेदवारांक धक्को दीत हे नवे उमेदवार विधानसभेन आपापल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतले. हळदोण्या काँग्रेसीच्या काल्लूस फरेरान ग्लेन टिकलोक मात दिली. मया भाजपाच्या प्रेमीन शेटान जैत जोडले. मांद्र्या मगोपाचो जीत आरोलकर किंग मेकर थारलो. मुरगांव मतदारसंघात काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान मिलिंद नायकाक धक्को दिलो. नावेले भाजपाच्या उल्हास तुळेकराक मत विभागणेचो बरोच फायदो जालो. वालंका आड 430 मतांच्या फरकान ताणें जैत जोडले. नुवे काँग्रेसीचो आलेक्स सिक्वेरा जिखलो. बाणावले आम आदमी पार्टीच्या वेन्झी वेगसान हेवीवेट नेतो चर्चिल आलेमावाक हारयलो. दिवचले अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये जिखलो. कुट्टाळे अपक्ष उमेदवार आंतोनियो वाजान जैत मेळयले. कुमारजुव्या काँग्रेसीच्या राजेश फळदेसायान जैत जोडले. कुंकळे युरी आलेमावान भाजपा उमेदवार क्लाफास डायसाक हारयलो. पेडण्या प्रवीण आल्लेकारान मोगोपाच्या राजन कोरगांवकाराक हारयलो. पर्या दिव्या राणीन सुमार 14,000 मतांनी जैत जोडले. केप्या एल्टन डिकॉस्टान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक हारयलो. साळगांवा काँग्रेसीच्या केदार नायकान जैत जोडले. शिवोले डिलायला लोबो सांत आंद्रे मतदारसंघात रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साच्या विरेश बोरकारान जैत जोडले. सांताक्रूज रुडोल्फ फर्नांडीस, वास्को कृष्णा साळकार आनी वेळी आपाचो क्रूज सिल्वा जिखलो. तृणमूल काँग्रेसीक वांगडा घेवन 12 मतदारसंघ वेचून हाडपाचो आत्मविश्वास दाखयिल्ल्या सुदीन ढवळीकरान मोगो पक्षाच्या अपयशा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जबाबदार धरला. ह्या वेंचणुकेन आरजीचो एकूच उमेदवार वेचून आयला. पूण आरजीचो वोट शेअर 10% आशिल्ल्या कारणान मोगो पक्षाचे उमेदवार पडल्यात असो आरोप ढवळीकरान केला. आरजीन सबंद गोंयांत हे वोट केलो. नवो पक्ष आसून सुद्दां तांणी त्या 10% पेक्षा वयर वोटींग तांणी काडलें. सरप्रायज थिंग म्हणजे फोंड्या सारक्या तालुक्यांत आरजीक बरीच मतां पडली. इतलेंच न्हय तर जी आरजीन मतां काडली दॅट इज द सरप्रायज. 2,500 काय 3,000 कितले 2,000 आनी जे कडेन भरपूर काम आमी केलें थंय आर्थिक मतां पडली. हे पळोवन हास्यें रडचें काय दुख्ख करचें हेंय म्हाका कळना. पूण हांवें स्पोर्टिंगली घेतलें. आय एक्सेप्टेड ऑल द डिफीट्स ऑन माय शोल्डर. वेंचणुके उपरांत हांव भाजपात वचचो ना अशें म्हणपी ढवळीकरान सत्तेन वांटो मेळचो म्हण आतां भाजपा कडेन तडजोड करपाची भुमिका घेतल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आग्रो केलो म्हणूनच हांव भाजपाक तेंको दिता अशें सांगीत ढवळीकरान भाजपाकूच आपली गरज आसा अशें परत उलोवन दाखयला. आनी
ताणें आमकां फोन केलो आनी सांगलें की तुमी आतां जें गव्हर्मेंट आसा भारतीय जनता पक्षाचें तांचे पयले लिडर जे आसा दिल्लीचे तांणी म्हाका स्वता फोन केलो आनी ताणें सांगलें की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय विदावट एनीथींग आमकां कितें मेळचें अशें दिसना खूब जाणांनी काल कॉमेंट मारल्या आमकां मेळचें अशें दिसना आनी हांव परत एकदां स्पश्ट करता विदावट किपींग एनीथींग इन मायंड हांवें भारतीय जनता पक्ष जो 20 आनी ज्या 3 इंडिपेंडंटांनी तांकां सपोर्ट केला तांकां हांवें मन बसून सपोर्ट केला आनी हो सपोर्ट मगो पक्षाची एक्झिक्युटीव कमिटीक सांगून केल्लो आसा. गोंयांत कितलीशींच सरकारां आयली आनी गेली पूण दर वेळा सत्तेन कशें घुसपाचें हाची जाणविकाय ढवळीकार भावांकडे आसा हे दर वेळा प्रमाण ह्या वेळा लेगीत दिसून आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचडे, पणजे, फोंड्या, सांखळी आनी नावेली मतदारसंघात भाजपाचे 5 उमेदवार कांठार पास जाल्यात. कुडचड्यात निलेश काब्राल काँग्रेसीच्या अमित पाटकरा आड 672 मतांनी वेंचून आयलो. पणजे बाबूश मोन्सेरात उत्पल पर्रीकर आड 716, फोंड्यात रवी नायक मोगोपाच्या केतन भाटीकर आड फकत 77 मतांनी. सांखळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानी आड 666 जाल्यार नावेली भाजपाचो उल्हास तुयेकर राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या वालांका आलेमाव आड 430 मतांनी वेंचून आयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री निलेश काब्राल, आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक, बाबूश मोन्सेरात आनी उल्हास तुयेकर 1000 परस उण्या मतांच्या फरकान वेंचून आयल्यात. म्हळ्यारूच गोंयकार तांचेर रागार आशिल्ल्याचें हांगसर दिसून येता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण शेतकारांक मिना खणींतले उदक शेतकी खातीर वापरूंक दियात म्हण मागणी करीत गेल्ल्या शेतकारांक पुलिसांनी अटक केली. हे शेतकार फाटले 5 दीस आंदोलन करताले. शेतकारांक उदक नासतना दवरून मिनाची येरादारी सुरू आसा असो आरोप शेतकारांनी केला. 11 मार्चाक उपजिल्लो अधिकाऱ्यान आनी मिना संचालकान थळाची पळोवणी करपाचें आश्वासन दिलां. 13 शेतकारांक भितर उडयले आनी उपरांत जमिनीचेर तांकां सोडयले. नमस्कार, हांव जयेश्वर गावडे, पिसुर्ले शेतकरी संघटनाचो मेंबर. आज आमी आमच्या हक्का खातीर आमी लढपाक गेल्ले पिसुर्ल्या मायन DMCचे. आमकां कितें कळ्ळें, कितें मायन डिपार्टमेंट येतालें म्हणून उलोवपाक म्हणून आमी सगळे जाण गेल्ले थंयसर. थंय गेल्या नंतर आमकां कांयच खबर ना. थंय पुलीस येयले आनी आमकां अचानक उखलून व्हेले. हांगा उखलून गेल्या नंतर हांगा येयल्या नंतर आमकां डायरेक्ट भितर उडयलें. आमचे मोबायल काडून घेतले, सगळे काडून घेतले आनी डायरेक्ट भितर उडयले. आनी एक आमचो मेंबर आसलो हनुमंत परब, की ताका मारता तो आवाज येयल्लो. ताका मारलो खुद्द आमकां खबर ना, पूण मारता तो आवाज येता. आवय रे बाबा रे म्हणटा तो आवाज येयलो, इतकें आमकां खबर आसा. आनी आमी आमच्या हक्का खातीर गेल्या. कित्याक आमकां 2-3 वर्सां जालीं आमच्या शेताची हें गावना, लुकसाणी गावना. आमच्या शेतान माती पडलेली आसा, पाणी ना आमकां, धड खातर जाल्या, शेताक पाणी ना, गोरवांक पाणी ना, कांयच ना. त्या खातीर आमी हक्का खातीर आमी दिसतर एक कॉपीच्या मार्फत आमी गेल्ले गव्हर्मेंटाक पळोवन. तरी आसतना आमकां हांगा हाडून सगळे दीसभर आमकां हांगा दवरले. पणजे मिरामार दर्यादेगेर तरंग ह्या नांवाचे गृहिणींनी तयार केल्ल्या वस्तूंचे प्रदर्शन आयोजीत केल्ले. हे प्रदर्शन 12 आनी 13 अशे 2 दीस 11 ते 9 मेरेन चलतले. बायलांनी केल्ल्या विंगड वस्तूंचे हे प्रदर्शनाक दवरला. वस्तू कमी किमतीन विकतात, ताका लागून सगळ्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो अशी मागणी आयोजकांनी केल्या. Hi everyone,
आमी हांगा हें तरंगाचें एक्झिबिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा. हें एक्झिबिशन वुमन्स डे स्पेशल आसा आनी हातून सगळीं जाणां जी बायलो घरा बसून जी बिझनस करता, थोडे ज्वेलरी करता, थोडे कपडे शिवता, जे घर बसले कितें कितें करता तांच्या खातीर स्पेशली हो प्लॅटफॉर्म आमी हांगा दिल्लो आसा. आनी हें एक्झिबिशन आमच्या 2 दिसाचें आसा, आज आनी फाल्यां, दॅट इज 12th मार्च एंड 13th मार्च. इट्स अवेलेबल आफ्टर 11 to 9 PM. आनी हें एक्झिबिशन आमच्या हांगा गॅस्पर डायसाच्या ऑपोजीट मिरामार बीच कडेन जाल्लें आसा, हीच झोन एरिया. आनी हांगा तुमी मुद्दामूच येयात पळोवपाक, जी बायलो घरा बसून कितें करता, जांकां कांय प्लॅटफॉर्म मेळना, तांच्या खातीर स्पेशल ऑर्गनायज केल्लें आसा. रेट सुद्दां सगळे बरे रिजनेबल जावन आसा. येयात हांगासर आनी शॉपिंग करात. थँक्यू. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.